कळंगूट जाल्ल्या आंदोलनाचो पुराय गोंयभर चुकीचो समज जाल्ल्यान हे प्रकरण इतले वाडपाक पावले. हो पुतळो काडपाचो उल्लेख जावंकूच नासलो, देखून जे जाले ते सामके चुकीचे आशिल्ले अशें मत तळावो आमदार मायकल लोबोन उक्तायले. तो दोतोर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांच्या पुण्यतिथी निमतान आयोजीत कार्यावळींत उलयतालो. Is sending wrong signals all across India and internationally, where people have seen the video on social media की अशें जावंक बननासलें, म्हणजे it is not good, not in good taste. At the same time, some information had gone in a wrong manner. Information जे सगळ्या कमिटींक पावले ऑल ओवर गोवा हॅड गॉन इन अ रॉंग मॅनर. म्हणजे काडटा म्हणून स्टॅच्यू काडटा म्हणून म्हाका दिसता खंयसरूच कोणें म्हणूंक ना. आनी ते बरे भशेन जावपाक जाय इन अ नायस वे. आनी गडबडान तो घालपाची गरज नासली. आनी म्हाका दिसता जो जागो घातला थिंगा कोणाचेंच ऑब्जेक्शन नासलें. पयलीं आसलो पळय हय, कोणाचेंच ऑब्जेक्शन नासलें. इवन आमचें ऑब्जेक्शन नासलें. आमी कित्याक ऑब्जेक्ट करतले? वी वील नेवर ऑब्जेक्ट. वॉट द पीपल वॉन्ट, वॉट आवर यूथ वॉन्ट, वॉट द पीपल ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉन्ट, वी वुडंट हॅव ऑब्जेक्टेड. तर आमी थिंगा रोनाल्डो स्टॅच्यू घातलो. इट वॉज नॉट ऑन द रोड, इट वॉज बिटवीन टू रोड्स वेर the bigger divider. After the divider there is a space, open space between two roads. The statue was installed. कोणाचेच objection नासलें. At the same way here, no objection was there, but unnecessary such a big issue became, and it became a national story, and some people took it in a wrong direction. तशें जावंक जायना. कित्याक आमी सगळे गोंयान एकवटान रावतात. वी स्टे, गोवा इज अ व्हेरी पीसफूल स्टेट एंड वी स्टे इन पीस एंड हार्मनी. ह्यो पीस एंड हार्मनी सदांच उरपाक जाय. इट शूड नॉट गेट डिस्टर्ब.